Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. Election timer जातले. It is tentatively in the month of February 2020. 0 हो कार्यक्रम आम्ही गोयात सुरू केलो आणि 18 to 44 ह्या एज ग्रुपाचो खूप मोठो उत्साहान वॅक्सिनेशन घेवपा खातीर सगळीकडे आमकां खूप बरो प्रतिसाद लागता. अप्रॉक्सिमेटली 35 कॉम्युनिटी सेंटर्स आणि डेली जवळपास मोर दॅन 85 ई मुवेबल सेंटर्स पुराय गोंयांत अशा पद्दतीन पयल्या दिसा 16,000 प्लस आणि दुसऱ्या दिसा 14,000 प्लस वॅक्सिनेशन 18 to 44 ह्या एज ग्रुपांतल्या सगळ्या भुरग्यांनी घेतलो. खरोखरूच सगळ्यां कडल्यान खूप बरो प्रतिसाद आमकां मेळटा. गोंय सरकाराचो टार्गेट आसा की बिफोर 30th of July 100% वॅक्सिनेशन ऑफ द फर्स्ट डोस कंप्लीट करपाचो. सगळ्या लोकांनी जर रिस्पॉन्स दिलो जाल्यार डेफिनेटली आमी 30th of July पर्यंत 100% फर्स्ट डोस वॅक्सिनेशन पुराय करपाक शकतले. आमकां सगळ्यांक खबर आसा की कोरोनाचेर आमी मात करतले आसत जाल्यार आमकां वॅक्सिनेशन हो एकमेव पर्याय आसा आनी त्या पर्यायातल्यान आमी वॅक्सिनेशन मात करपाक शकतले. हांव सगळ्या जाणांक परत एकदा रिक्वेस्ट करता की तांच्यांनी आमच्या वेरियस सेंटराचेर पेडण्या पासून काणकोण पर्यंत आपआपल्या ग्रामपंचायतीन म्युन्सिपालिटीन ज्या ज्या जाग्यार ज्या ज्या दिसा आमी टिका उत्सव ऑर्गनायज केला त्या टिका उत्सवाक तांच्यांनी सहभागी जावचें. हांव खास करून कॉंग्रेच्युलेट करता आमचे डॉक्टर्स नर्सीस ह्या पुराय टिमीक की ज्यांच्यांनी ह्या टिका उत्सवाक खूप बरो मदत केल्या की ज्यांच्या सगळ्यांच्या हेल्पा खातीरच आमकां इतक्या मोठ्या प्रमाणात वॅक्सिनेशन दिवपाक पॉसिबल जाता. आणि फुडले एक 2 म्हयने हे कंटिन्युअसली टिकली. फाटले फावटी हांवें नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाक विजीट केला तेन्नाच सांगलेलें की आमी ते एलएमओ टँक बसयता. म्हाका दिसता 8 दिसा पयलीं आमचो वायस चेअरमॅन आनी MLA बाब जोशुआ हाज्या हस्ते आमी एलएमओ टँक इनॉग्रेटूय केली. आमी तेतल्यो 150 ICU बेड म्हणजे ताका ते पॉयंट्स लागता ते अपग्रेड करून ऑलरेडी घेतल्या. आमकां फक्त मॅनपॉवर जी गरज आसा त्या खातीर थंयसरलो ICU जो आसा हो एक्टिवेट जातलो. ताज्या व्यतिरिक्त आमी एट प्रेझेंट वी आर फोकसींग चुकून जर थर्ड वेव आयली जाल्यार ताजी प्रिपेरेशन्स म्हणून आमी नॉर्थ गोवा हॉस्पिटल्स इज ऑल्सो आमच्याकडे एक हॉस्पिटल आमी टार्गेट म्हणून दवरलेलो आहा. थंयसर एक मिनिमम फॅसिलिटीज ताज्याय खातीर अवेलेबल आसतली ती सोय आमी केल्ली आसा. सो बिर्ला कांका अटेम्प्ट टू मर्डर केस जाल्ली अजुनूय पुलिसांनी हेतूचार करून पळय हांव ह्या होम डिपार्टमेंट पुलीस डिपार्टमेंट इज व्हेरी एक्टीव डिपार्टमेंट. तुमी पळयलें आसतलें जे टिका करता पळय न्हू रे तांकां दिसून येना विदीन 24 hours त्या भुरग्याच्या केसीन डिटेक्ट केली तेन्ना तांकां तोंड आसपाक जाय कॉंग्रेच्युलेट करपाक. एखाद्या गव्हर्मेंट सर्वंटाचेर टिका करता आसतना तेणी बरें काम केलें तें ताका कॉंग्रेच्युलेटूय करपाक जाय. पुलीस डिपार्टमेंट प्रॉम्प्टली वर्क आनी विदीन 24 hours तांच्यांनी केस डिटेक्ट केली आनी त्या भुरग्याक त्या आपल्या खऱ्या आवय कडेन ते पर्यंत पावयलें. ताज्या खातीर ताज्या उपरांत ताका कॉंग्रेच्युलेटूय करपाक जाय आसलें. पॉलिटिकल टिका करच्यो पॉलिटिशियनांचेर करच्यो. जे स्टाफ काम करता निदान तेंचेर तरी टिका करूं नाकात. म्हाका दिसता राजकारण्यांनी टिका करता आसतना राजकारण्यांचेरूच करच्यो गव्हर्मेंट सर्वंटांचेर करच्यो न्ही हें म्हाका दिसता. कारण गव्हर्मेंट सर्वंट हे कंटिन्युअसली गोंयच्या लोकां खातीर काम करीत आसता आनी बरें काम करता ताका एप्रिशिएटूय करपाचें. इतके तरी जे राजकारणी टिका करता पळय तेंच्यांनी भान दवरची अशें म्हाका दिसता.